रूप सौंदर्य लावण्य म्हणताना आमक उडगास येवचे आरोग्य कर जावन आसचे चर्म. चर्म आमगेल देहाचे सकडा हॉड अंग. चर्मांत येवची समस्या आमगेल देहा भितर आसचे समस्येचे कन्नडी जावन आसच्याक साध्यते. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आरोग्य भाग्याचे 11चे उपाख्यानाक आमी पावल्यांची. आजी आमी चयन केलेलो विषय स्किन ॲज अ विंडो टू हेल्थ अँड डिसीज, म्हळ्यार चर्म आमगेल आरोग्याचे कंडी. ह्या विशयार उलोवच्याक आज आमगेल मध्ये आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध चर्म रोग तज्ञ या डर्मटॉलॉजिस्ट डॉक्टर के नरेंद्र कामत हानी. डॉक्टर ममा तुमके उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर नरेंद्र कामत हानी कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हांतू MBBS, डिप्लोमा इन मिनरल डिसीज आणि MD स्नातक आणि स्नातकोत्तर पदवीचे फावो केले. अमेरिकन अकॅडमी ऑफ डर्मटॉलॉजींतो फेलोशिप कोरून अनेक प्रशस्तीचे घेवपी जावन आसची. हानी निम्म चर्म ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನೆ ಮಾತು, ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕಿವಿ ಮಾತು म्हणलेले कन्नड भाषेंतुले दोन्ही पुस्तकाचे संपादक आणि बरोवपीकार जावन आसची. हाजी वयल्यान प्रवास आणि काणी सांगचे हांगेले विशेष आसक्ती. कर्नाटक सरकाराचे एडवायझरी काउन्सिल ऑन टुरिझम म्हळ्यार पर्यटन सल्लागार परिमंडल हाजे फुडली सदस्य जावन आसून हानी मँगलोर टुरिस्ट गाईड हाजे लेखक जावन आसची. डॉक्टर ममा आज आमगेले आयचे आरोग्य भाग्य श्रृंखलेचे आयची उपाख्यानांतू आमी दिलेली शीर्षिकेची चर्म आमगेले आरोग्याक एक कंडी म्हणून. खंडित. ह्या विशयारी कितले सत्यतस म्हणून सांगता तुम्ही? देहा भितरी कसनी चढायची येरपेर जाल्लारी खंडिताक आमगेल चर्मावेर दिसता. आता तुम्ही अशींची आलोचना केल्यारी कोणा एक प्राय जाले लेद्राक तुम्ही वताना केन्नाय वताना तांणी म्हणटाची तूं आजी भारी आरोग्यवंत दिसता, तुगेल तोंडार एक तेज आसा म्हणून. त्यांचे आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक अनारोग्य घेवन वचाचे. त्यांना खंडित तो तेज वता त्या खंडिताक तांणी तूं कसं की एक आसा म्हूण सांगताचे. मालगडान प्राय जालेल्यान अशें सांगू का जाल्यार खंडित आमकां वैद्यांक ह्याची चर्मरोगा विशयांत आशिल्ल्यांकची खंडिताक ह्या विशयांत चड ती माहिती मेळटा आनी सूक्ष्म माहिती मेळटा. ही सूक्ष्म माहिती आमी भायर दाखोवन सोदून खाणू त्या आईल मनशाक भितर कसं कायलेस म्हणून प्राथमिकारीचे आमी सोदून काडटाक सांगल्यार सलय दिल्यार ते केन्नाय बरेपण. त्याच निमत आमी केन्नाय सांगचे चर्म म्हळ्यार देहाचे अंतराचे की कान्नडी तितले. वय त्यांनी सांगतांची डॉक्टर मम्मान एक डर्मटॉलॉजिस्ट एक चर्मा डॉक्टरान एक पेशंटान भितर येताना ताका पळयल कुडली कळटा कसं रोग आसा म्हणून. खंडिताक मस्तपण जाता. तशी एक डॉक्टर एक वैद्य एक रोगीन आयली कुडले तागेले केसू जो तागेले नांगकुट पळोवचे काम करता हात अशी पळोवचे करताचे. हे कसं लायक म्हळ्यार नांगकुट आनी केस देहाचे एक अंग. सो देहांत कसं येरपेर जाताना नांगटांत केसांत आमकां सुरेख कसं एक पूण मेळटा. चर्म मारी कसं मेळची फुडेची नांगकुटांनी तुगेले तोंडा भितरी आनी केस पळयतानाची मस्त विशय कळटा. आनी त्या कसं कायलेस म्हूण एक नमनेर आमी एक हंतार येव येता. आनी ह्या खंयचे एक जावं काजाल्यार नांगटार कसं एक व्यत्यास केल्यार आंगा भितर मे बी एक 2-3 म्हयने दाखोवन कायली जाता आसता खंडिताक. सो त्या टिमचे तुम्ही खंय वैद्याला गेल्यार एक डॉक्टरला गेला तो खंडित सुरेख तुमगेले हात नांगकुट तोंड हांकर म्हणटा तुगेले केस पळयता ते सहज. आमगेल्या फुडली उपाख्यानांतू आमी डायबिटीस या मधुमेहा विशयारी मस्त माहिती घेतली आसा. या मधुमेही रोगींक मधुमेहाच्या रोगींक चर्मारी कसा पुराचे संबंध असतात. चर्मा रोगाक आणि मधुमेहाक कसं संबंध असता?
वय मधुमेह आशिल्ल्यांक चर्मारीची ಕೆಲವು विशेष ಕೆಲವು लक्षण दिसताची आणि त्या मात नाही आता आमगेले सहजन असे ಕೆಲವು कायले चिके विपरीताचे जेव्हा आम्ही नॉर्मल दाखवून ॲबनॉर्मल म्हणता पळय तशी ಕೆಲವು पंत असता सो आईच्या आम्ही शीर्षिकेंतू ऐकतला पळयतला देखून एक विनंती करची कसं म्हळ्यार हांव त्यान सांगलें ಕೆಲವು सहज अशी चर्मा कायले चिके विपरीत रितीर असतात सो आमकां सहज कायले असले री आमकां कसे विपरीत असं म्हणून आम्ही घाबरेच नाका खंयच्याक तुमकां कसं संशय असलो तुमकां डॉक्टर फर्स्ट मेळ्याची ते केन्नाके बरें आता उदाहरण एक वंग पळयाची एक पेशंटाला पाया बड्डारी भरपूर खत असायचे सण सन्न खत त्या समोरचे आम्ही सूक्ष्म जावन पळयल्यार पोंडशे असायचे आता कोणेय म्हणटाची हे सान आसतना पाया बॉक्क जावन खत व्हरल्या म्हणून जाल्यार हे तशी न्ही बॉक्क जाल्यार काय ना आपापीची एक पेशंटाक सुमार एक 50 वयल प्रायाच्याक आपापी असेल खत शिंवच्या सूर जाल्यांची हे आम्ही आता तुमी एका बंद लेखता पळोवची वा डॉक्टर कसन मेगल मुंड जेव्हा कापडश वयर कोण पाय पळयता म्हणून दय कोण काही दुसरे लेखू नाकाची अशी पळयतना हे असेल करू असेल चिन्ह मेळतना आम्ही तक्षण एक प्रश्न निमगिताची वैगात तुका कसं नाही साखरे खायला असव्या म्हणून मस्जिद आम्ही कसं करताची आमकां साखरे खायला असलं आमकां ते सांगूक एक लज्जी ते आमगेले गुट्टू सदवन घेवचें मस्जिदा गोत्त आसा ना असं म्हणून त्या गोत्त आसना गोत्त आशिल्ली कसं करताची म्हाका ना म्हणटाची मागीर अनेक पण निमगितान वय त्या कंट्रोल असं म्हणटाची सो भितरचे अंतराळाचेर मारी एका पेटार आमकां मेळटा सो त्याच निमती एक वैद्यान तुमकां कसं एक निमगिलारी प्रश्नाक नेर उत्तर दियाचे दय कोण ते दामाटून निपोवन दवरता तांतू गुट्टू करूं कांय ना पोलिसां लागीं आनी वैद्या लागीं कसले निप्पोच अनाज्य म्हणून सांगतांची आनी लॉयरा लागीं पोलीस लॉयर आनी डॉक्टर वय तशें ते आतां आमी पयले स्लायडांत कसो पळयलेलो ते रोग डायबिटीस आशिल्लो ताका आशिल्ल्यान 50 वयलो वय म्हळ्यार ताका ते ताजो संशय ना आशिल्लो हांव ते पाय्या तेगेले खत पळोवन न्हू हांव मस्त कांय दुसरें इंट्रस्ट दाखयनी ताका एक तुगेले रक्ताक तपास करून एक सांग मारे म्हणून ताका पेटयलें तितलोच येतान तागेली साखर भारी वयर आशिल्ली सो तो आयलो एक प्रॉब्लेम म्हाका हें हाडटाना तागेले साखरेक आयली मेळ्ळी म्हाका तशी हे आता तुम्ही ऑलरेडी दाखयलेले स्लाइड हे सन प्रायर जाले की नाही प्राय जाता 50 वयल्याक 50 वयल्याक तशेंच हे सन प्रायर जाताल्यान दुसरे कसं पुरा चर्मा वयर लक्षण मेळटा मधुमेह सन प्रायर मधुमेह आशिल्ल्यांक मुख्य जावन आंगाक रिंगवर्म जावचे रिंगवर्म म्हळ्यार आमी ती कीड म्हणटा पळय कुर्टाक जंगे अडक्यांत गँडिकुलरान कीड जाता असल्यांक जत्त कसं म्हळ्यार आता सामान्य कोणाक जाल्यार एक जावं 2 सन खत जाताचे मागीर तशींच तुमी वंग्याक पळयाचे हे गळ्या मागशी भाग वो मेगेलो येताना वो एक अरावंड एक 25 वर्स प्रायत चल्लो आनी म्हाका सांगिल्लें कसं म्हळ्यार माथ्या मागशी बरी बोक्की जाता आसत म्हाका तातावळी म्हूण आनी तांचो खोरो जास्त दूख अशें म्हूण म्हणालो सो समज केस वयर कोण पळयतना हे मूड मशीन दिसताचे जाल्यार मुडीम म्हळ्यार मुडीम न्हय ते सन्न आमी केसूळ म्हणटा पळय केंसा मुळान तूं इन्फेक्शन फॉलिक्युलायटीस जाल्यार तें आपोवन पळयतना चर्म घट्टी जाला आनी ती प्रती पुळी म्हळ्यार एक समार पावलीशें घट्टी घट्टी आसची सो असल्यान तूं साखर एक पण कोण पळयतना साखर चड आसा पक्कने तुका चड नातल्यार आमी ते बरी ब्लड शुगर मात न्हय आमी आनीक HbA1c म्हणटात म्हळ्यार ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबीन म्हणून एक टेस्ट आसता तें करयताचे तें चिकेच वयर आसता आनी असल्यांक आमी सांगताचे आतां तुगेलें शुगर सद्याक सहज आसा जाल्यार तूं 2 महिने 3 महिने पण तेका साखरेचे चेकअप करय खंयच्याय टायमार आमकां अवघड मेळू पुरो म्हूण सांगचें सुरेखा एक वॉर्निंग दिता आमी ते रोगांतू नमूनवार रोग अशा पुरोंची ಕೆಲವು ರೋಗ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ जाता फॉर एग्जांपल एक सिरोसिस ऑफ लिव्हर म्हळ्यार लिव्हरा मात्र ताजे प्रभाव दाखयता तशी अनेक एक रोग असता अनेक सेट ऑफ रोग तांतू कशी म्हळ्यार सगळे शरीराक ताजे प्रभाव असता शारीरिक रोग म्हणटात तुम्ही हे शारीरिक रोग आणि अंगांग रोग पळयल कुडली कशी व्यत्यास तुमकां कळटा वय ताजे विविध चर्मार नमनमनेच दुसरे रुपांतर आसाचे आतां एकल्याक एक लिव्हराक आयलस म्हण लेखाची ताका आतां आमकां सहजीकूच अशें कशें लिव्हराक आयलें मुख्य जावन आमी पळोवचें कशें ना दोळे हळदू जाल्याची ताका एक जॉन्डिस असं म्हणटाची त्या एक सान विशय
जाल्यार मस्त टायम दाखोवन लिवर अजबाद आशिल्ल्यांक एकाक पंता कसं जाता म्हळ्यार आंगार ती सनसन्नी एकाकल्यान पळोवन आसच्या पळय तांबडी तांबडी सनसन्न पुळी उश्या रक्ताची एका खत तशी बाय साधारण 50-40 मस्ताना आसता तें एक 7 दाखोवन 8 आसता जाल्यार अर्थात जी संख्या चड जाल्या जेव्हा एका पंता एक 2-3 महिने भितर मस्त पडल्या तसल जातान कसं एक आसा म्हणून अर्थ जेव्हा एकाकल्यांक हृदयारी पुरा रक्तनाळ हॉटड प्रॉमिनंट जावन उद्देन दिसताची जेव्हा एकाकल्यांक आंगाभर खरोज आनी सूर जाता म्हळ्यार तूं सगळें चर्म सम पडला एक सुकून घाला म्हणकी एक पेंट पोरन जाल्यार वणाची आस पळय तसं सो असल पुरा पळयतना आमी त्यांच्या इथं सुरेख एक पण सांगिल्लें या सहज मस्तानाक आसता थोडे सुकडी चर्म थोडे तांबडी खत थंय ते आसताची म्हणून तुमकां ते आस म्हणून घाबरे नाका रोग म्हणून या सहज दाखवून असहज जाता ना आमकां एक डೌಟ್ येवची सहजाची असहज नोडिದಾಗ सहजವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದು म्हणटशी तेन्ना आमी ताका ज्या ज्या रक्त तपास मुता तपास करताची तेन्ना कायले मेळटा तशी ते एक आमगेले आनीक एक स्लाइड आसा जायत ह्या कसं डॉक्टर मामा हें सम पळयल्यार पांया बड्डो तुवें कಡೆ दाव तर्पेन पळयल्यार तांबडी तांबडी सन्न बोट्टुशी आसताची त्या पुरा एकाची केंसा मुळांतू सनच एक इन्फेक्शन जालां म्हळ्यार आमी आमचे कडेन केसोळी म्हणटाची त्यांची मस्त समय दाखोवन ह्या मामाक तो पांया सकलच्या भागात तुमी कಡೆ दाव बदी येताना समज तांबडी साणी पळोवचें मेळटा ही तांबडी साण कितली म्हळ्यार अशी हातान अशी आपण पळयल्यार हुंसाण आमकां कळटा आनी पांय म्हळ्यार एक रुक्का कुडको असो घट्टी जावन आसता आपळ्यार ताका दुखता आनी एकाक पण त्या दुखची मात न्ही त्या चर्म एक फुगून भेती जावचे आसता हाका आमी सेल्युलायटीस म्हणटाची इतलें विपरीत आसतना आमी आमच्यातल्यान घरकाड बसून कसं लेप हें त्या पुरा कसं कोण बसची सम नाही म्हळ्यार अर्थ कसं म्हळ्यार बॅक्टेरिया म्हळ्यार सन्न शिलिंद्रा चर्मा पंदा रिगला आनी रिग्गून त्या यद्वा तद्वा खंय खंय धांवता आसता त्या धांवील निमती अशी तांबडी साण जाल्या इता धांवता आंगा भितर सहनशक्ती उणी जाल्या सहनशक्ती आमगेली आशिल्ली निमती आमगेले बॅक्टेरिया पर एका जाग्यार ओटू जाता सहन म्हळ्यार आमगेले देहांतू एक नमुने रक्षण स्थिती इम्युन सिस्टम म्हळ्यार प्रोटेक्शन त्याची पोलीसच्या आनी पोलिसांक काम करूं जाता ना आंगाच्या सो हें इन्फेक्शन पुरा कडेन धांवता आसता सो अशी जावं जाल्यार कसं की एक एअरपेर आसा ह्या मनशाला आंगा भितर मोस्टली तागेलें सहनशक्ती कमी गेल्या कारण कसं आसचें पुरा मुख्य जावन आसचें आमी डायबिटीस आलोचन करचें मागीर अड्डी कायल्यांतू आसता दुसरी कायल्यांतूय जाल्यार डायबिटीस आमी मुख्य जावन आलोचन वय आनी असलंत आमी शुगर चेक करतना साधारण एक 80% जनांत पुणी मेळत्या आसता वय या पुरा डायबिटीस निग्लेक्ट करून येवची की नाही फुडेची निग्लेक्ट करून एकाक पंत आसता जाल्यार मस्त पंत हांव सांगचें म्हळ्यार चर्मरोग तज्ञ जावन एक सांगू का जाल्यार साधारण पुरा डायबिटीस एक 30% डायबिटीस आमी डिटेक्ट करचे जाता आज जनान सांगचे कसं ना अयो म्हाका त्या एक पुरो बाद ना गा म्हाका तानी मस्ती येवची म्हाका मस्त पण मुतू जावचें त्या पुरो नांती ना म्हाका भूक आनी समज म्हणटात ना त्या जावचे केन्ना तुमगेले साखरे कायल वयर गेले तेन्ना मात्र प्राथमीक जावन असो जाल्यार दुसरे दुसरे अंगांगांतू दिसताचे आतां उदाहरणाक यांचें म्हणल्यार चर्म अशें दिसतना सहज जावन आमकां डावट येता आमी ते टेस्ट करून स्टार्टिंग डिटेक्ट करताचे आता किडनी प्रॉब्लेम असल्यार मूत्रपिंडाची समस्या आशिल्ल्या मनशांक कशी नमनेचे दिसता चर्मांतू पळय मूत्रपिंड आशिल्ल्यांक मुख्य जावन प्रथम जावन तांकां आंगांत तांगेले ब्लड युरिया क्रिएटिनिन चडता या मुख्य जावन जो कोणा जेवचे मूत्रपिंडाचे प्रॉब्लेम अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आसल्यार जेन्ना डायबिटीस आसल्यार आनी अशा मनशांत विपरीत खरोच्यो ताका 1 मिनीट आमगेलो उलोवच्या पुरसत ना तो आंग खंय खरपितो आसता आनी तागेले चर्म सुकून एक बेतून पुरो जावन आसता आनी चर्म डॅमेज जाला मात न्ही तागेले नांगटांतू पुरो मस्त नमने बदलावण आसता आनी मूत्रपिंडाचे असल पेशंटाक आमकां पळयतना तांगेले चर्मांत एक दुसरेच एक रूप आसता म्हळ्यार चर्मा वयर एक गोब्बर मांडला म्हणके सुकडी चर्माचे आसता जाल्यार आमकां ह्या अनुभवार आमी सांगचे कशें म्हळ्यार पातळ गोब्बर घाला म्हणके आंगा वयर गोब्बर एक पंत पसून पापळा कशें दिसता तशें तांगेले चर्म
सो अशें आसतना आमी नेर जावन निमगिताची तुका कसं मुत्रपिंडात जावं कसं ब्लड ड्युरियाचे प्रॉब्लेम क्रिएटिनिन आसवा तुका बीपी आसवा शुगर आसवा पर निमगिताची आता तुम्ही मूत्रपिंडा विशयार सांगले वय आता तशीची पित्तकोशाचे कसले समस्या असल्यार ताची दाखवण कशी असता त्यांच्या तावळ सांगितलं हां. एका पंता हळदुसानी म्हणचे ताची दोळ्याचे jaundice तितली. मागीर एका पंता चर्म सुकून येवचे मागीर हरद्यार वयरचे बागारी सन सन बोट्टू बोट्टू रक्ता बोट्टू सो कॅपिलरीज कॅपिलरीज भायर दिसचे त्या पर आसता मागीर जिब्बेरी मस्त नमनाची आताची रोगलक्षणां आता किडनीचे असल्यारी जिब्बे वयरी मस्त लक्षण येताची आता आमची आमगेल तोंडा भितर जीब मस्त वेळ दवरया मागीर भायर काणी एक पण पळोवंक काय ना आमगेल जीब नॉर्मल आसा जाल्यार किडनी आशिल्ले किडनीचे रोग आशिल्ले कसं जाता म्हळ्यार तागेल पुरा दांताचे आनी दाडी इम्प्रेशन तागे जिब्बे बदीन पडटा आनी जीब भायर घालतना जिब्बे वयर त्या दाडयेचे की दांताचे पर मार्किंग्स पर चंद सायडा दाखोवन दिसता कंकरे दिसता वय एक नमूने सांगचे म्हळ्यार जिपा चक्रशा तशें दिसता सो असल पर पळयतना आमी सहज आमगेल मन केन्ना आमकां कसं म्हणचे आमगेल वृत्ती आमगेल ट्रेनिंगच तशी कसं नासलें एक संशयार पळय म्हणून तुम्ही तशी तोंड म्हणटाना म्हाका कुडग आसले तोंडा भितर आग्रा बोक म्हूण जाता वय हाका तुम्ही चिकित्सा करता की आमी मस्त करनाची जाल्यार तोंडा भितर आग्राचे मस्त पण कसं म्हणा आमगेले आमचे गेले निमगेले देह उष्ण जाल्ले म्हणटा जे आंबो खावन जाल्ले म्हणटा तसल बदक कसं नाही मुख्य जावन आमगेले तोंडा भितरीचे हांव सांगचे जाल्यार आमगेले शुभ्रते जे हायजीनचे कोण दवरका मस्त जाणां तूं पळयल्यार गम्साचे प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार मुडमाचे बाद आसा केलो जाणां पळयल्यार दांत अर्द अर्द कुडकी जाल्याची त्या दांताचे पुरा कुडकी जाल्यार मूल्य एकड तकड लागता आसता त्या लागील कडेन बोकी जाताची सहज आनी एका कडेन तांगेले टूथब्रश कसं नमनेच घेवका म्हणून गोतना घटी घटी टूथब्रश घेवन ताजेर दांत घशिला रे सहज तुगेले मुडमाकय तुगेले तोंडा भितर आग्र जावची सहजाची आता पावसाळी येतास तेन्ना चडती जनाक एक समस्या असता कसं म्हळ्यार पांयाक कात्तर जेवचे म्हणून केलो जना खंयताय आसता म्हळ्यार तांगेल्या हाताकय कात्तर जाता तशें कात्तरी पांया कात्तर जेवचे जो हाता कात्तर जेवचे सामान्य समस्या की सामान्य समस्येची म्हळ्यार दिवसाक एक 4-5 घंटे उदका काम केला रे कोण म्हणचे गृहिणी आसच्या पुरो जावं कोणाक एक गार्डनिंगाचे म्हळ्यार झाडां लाग मस्त शोक आसच्या पुरो जावं दिसभर शेफ आसच्या पुरो जावं मस्त क्लिनिंग काम आसच्या पुरो जावं घरकड सांजचे हाडून दिसभर उदका खेळचे जावं एका पण सांगचे म्हळ्यार आतां रयत आनी आसताची दिसभर उदका काम करता तसल्यांक परत कात्री जाताची जाल्यार तुमी सम पळयल्यार त्या कात्री मस्त मोडना ಸ್ವಲ್ಪ टायम आसता मागीर हगूर वता जाल्यार ती कात्री पुरा बोट्टा येडक्यांत जाल्ला रे जावं ती कात्री ती बोट्टा येडक्या दाखोवन एक बनता बोट्टा येडक्या तुमी सम पळयल्यार भेती मस्त आसता भेती जावन भितर कशें म्हणचे म्हळ्यार पेस्काद घाल शिगूळ नावळ म्हणटाची तशें म्हणटा केलो वय मागीर एका पण त्या बोट्टा मध्ये मात नाही बोट्टाचे वयरच्या भागाकय सकलच्या भागाकय वता ह्या चित्रां तुमी पळयाची बोट्टा मध्य दाखोवन तांबडसाणी वच्चून बोट्टाचे त्या घट्टी चर्मा वयरी जाला सो अशी पुरा जाताना सहज कसं की एरपेर आसता असल्यान आमी चेक करतना आमकां मस्त पंता शुगर लेवल्स चिकेची चड आशिल्ली मेळटा वय हाक चडती जन घरकडेची ताका ಸ್ವಲ್ಪ मीठ लावची गी नातल्यारी तुळसी लावची नातल्यारी टर्मरिक म्हळ्यार हळदी लावची प्रकारताची केलो जन नारळ ताले लायताची तशी गुण जाता म्हणटाची ना मेगेल प्रकार मीठ लावची बरी नाही म्हळ्यार एक उज जाता उज जाता म्हणूची त्या प्रोफाइल लॅक्टिक जावन तांकां दिवचे म्हळ्यार ना त्या केलो जाणाक उज जायला बारी एक चांग वखद म्हणून मात एक्चुअली चिकेची लसूण वता मागीर केलो जण तुळस लायताची ओके फायन तुळस लायता वय जाल्यार तुळशींत एक दीक आसा तो दीक एक बंद काणी चड तांडिता मागीर केलो जण हळद लायताची हळदीन तूं चांग एंटीसेप्टीक आसा वय जाल्यार आमी कशें करचे घरकड झाडान हळद लावन घेवची त्या झाडाल्या हळदीन तूं दुसरे इन्ग्रेडियंट्स आसताचे तिवूय एक बंद बाद दिताचे मागीर नारळेल तेल लायतात नारळेल तेल लायल्यार एक रितीर लाय कितें म्हळ्यार तूं नारळेल तेल लायतना बोट्टा मध्येन तूं नारळेल तेल लायले म्हण लेक्काचे तेन्ना त्या नारळेल तेलाचे कोटिंग जाता त्या कोटिंग एक्चुअली चर्म लागून कसं फ्रिक्शन जावची उणी जाता आणि त्याच समय नारळेल तेला निमती कसं एक इन्फेक्शन भितर विकना एक कोटिंग जाता आणि उद्दा पडल्यार होल्ड वता आणि असल टायमार मस्टण सांगचे कसं बोट्टा कात्री आशिल्ल्यांक तुमगेले
मुद्दी काण भितर दवरया म्हणचे म्हळ्यार मुद्दी गश्टून दोन्ही बोटां मध्ये कात्री जावच सहज आता तुम्ही समपळेल्या हाता बोटा कात्री जावची या दोन्ही संदांत बोट्ट अशी दवरून दूर करायची दूर करताना दोन्ही संदू अति उण्या मग गॅप भारी उण्या थंय चड जावचे आणि मुद्दी घाल चढत जाना या बोटाक रिंग फिंगर मुद्दी काडल्यार बग समजता तशीची कितले जण हेअर डाय यूज करतात केस काळ कोरका जाल्यार हेअर डाय आता काही तेराबला म्हळ्यार कोणाकय केस पिकय नात तशें आसतना म्हणजे मस्त जनाक कसो प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार हेअर डाया निमित्त मस्त एलर्जी जेवचे खुर्ज जेवचे दोळ्याक खुर्ज खावचे पर जाता हे कशी आमी ताजे निवारण करूं निवारण कशें म्हळ्यार आतां कोणें एक हेअर डाय लायतना तक्षण एक बाटली हाडच्यान लावन घेवचे नाही खंयचे एक हेअर डाय हाडल्यार उडगास आसा त्या हेअर डायांतू दोन अंश आसता एक पीपीडी म्हळ्यार पॅराफेनिलीन डाय म्हणटात तें एक डाई त्या डाई वचून आमगेले केंसा वयर बसता केस म्हळ्यार बारी स्मूथ ताजेर कसांनी बसना या डाई बसता त्या डाई बसचे खातीर ताका हेल्प करूंक एमोनिया म्हणून घालताची एमोनिया आनी डाई वट्ट जाता आनी केंसा वयर गट्टी बसता सो एकक जनाक त्या पीपीडी डायाची एलर्जी आसता एकल्याक एमोनियाची एलर्जी जाता तसल समयांत आमी गोतनाशी सीदा एक हेअर डाय लावन पाय एलर्जी जावन वट्टशी तोंड मात तेंपर फुगून येवचे बदलाक हांव सांगचें म्हळ्यार सीदा वचून एक हेअर डाय बाटली घेवं नाकाची 400-500 रुपये खर्चून घेवं नाकाची कोणें गुर्ताचें एक हेअर डाय आसल्यार एक स्वल्प घेवन हाडायचे 5 ml आनी तुमगेल्या हाताचे भितरचे भागाक नाटला कन्ना मागशी भागाक एक कॉटन बड्डार काणू एक 3 दीस लावन घेयाचे 3 रात्री कसं तुमकां एलर्जी आसता तेन्ना थंय दिसता तो जागो तांबडो जावचकी खोरो जेवचकी दडकी येवचकी उदक येवची जाता तेन्ना हांवें आरामेर हेअर डाय लायाची जाल्यार ही एलर्जी पुरा जाणा म्हूण जायना सादारण जावचे 1000 एकल्याक त्या जाल्यार हांव सांगचें कशें म्हळ्यार अनफॉर्च्युनेट दुसरी कसांनी वाट ना तांतू कसले ब्रँड तशें कसले आसा गी ब्रँड म्हूण खंयचें ना तांगेले पुरा जाणाल कशें म्हळ्यार तांगेले पॅकिंग दुसरें तांगेले बेस दुसरें तांगेले परमोल दुसरो तितलेंची जाल्यार पुरा जाणाल भितर तें पीपीडी आस्काची तें आयुर्वेदीक आसा हर्बल आसा कसं आसा पीपीडी आनी एमोनिया आस्काचीच तितलें तशी एक मनशाले तोंडारी कसं पुरा नमनेचे समस्या पळोवच्या मेळटा तोंड म्हळ्यार तोंड म्हळ्यार मस्त आमकां प्रिय मुख म्हळ्यार आरोग्य लक्षण तोंड पळयतना मस्त रितीर पुरो सांगता आतां एक मनशान तुगेलो उलयतना पळयतना तागेलें तोंड चिके वार आसा न्हय ताका कसं की पुढे स्ट्रोक जावन आसच्या पुरो जावं माथ्या भितर जावं काना भितर पुढे कसं एक व्हायरस इन्फेक्शन कसं जावन आसच्या पुरो जावं एकक मनशाक तूं पळयतना अशी उलयतना पळयल्यार तागेले दोळे बोवी भायरची पार्टांत नांतिना आउटर 1/3 तूं आतां दोळे बोवी 3 पार्ट केल्यार भायरची 1/3 नांतिना ओके कसं थायरॉइड बाद आसच्या पुरो थायरॉइड मे बी काम म्हूण करता तशें आसच्या पुरो जावं तोंडार एकल्याक मस्त पिगमेंटेशन आसता ओके तागेले भितर कसं की हार्मोन व्यत्यास आसच्या पुरो जावं ते एक बाय मनीस चेल्ली तिगेले तूं उलयता आसा तिगेले प्राय एक 30-5 दिसां वयरी तोंडार बरी मुडमू पडता आसाची अरे ह्या प्रायर बद्दल मुडमू पणाची मुडमू सादारण एक 25 पिंपल्स म्हणटाची 25-30 थंय पडटाची एकक येवच्या पुरो जाल्यार मस्त पडल्यार कसं की हार्मोन व्यत्यास आसा आनी केलो जाणां तूं पळोवन आसच्या पुरो 40 नंतर जावो सपूर खाड मिश येता आसता चेले चेडवांक बाय मनशांक हार्मोन कसं व्यत्यास आसच्या पुरो अशी पुरो पळयतना आमी सहज जावन एक पण तशीच एक प्रश्न घेतात दुसरी प्रॉब्लेम येवन आसच्या पुरोची जाल्यार आमगेले ते एक क्रम तो दुसरी कसं ट्रिटमेंट्स आसा घेताची आनी अनेक आसा ते आमगेले स्किन लिटरेचर मस्तपण सांगला इयर लोब क्रीज सायन म्हूण खंयचे एक मनशाक एक कार्डियाक प्रॉब्लेम 2-3 हार्ट अटॅक जावन आसल्यार कान्ना सकलची फाळी आसना ताजेर एक 8 गीट आसता 8 गीटी चर्मारी गीटी इंडिकेटर भितर पुढे कसं की जाला म्हणून ते आसता जाल्यार बैसून देखून कन्नडेर बैसून पुरा सोदूच्या वचू नकाची पाय दाखोवन पळो जागा वचू नकाची जाल्यार आमी कशें म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगू आसा खंयच्याय डॉक्टरान पेशंटाला उलयतना तोंड पळोवन उलोवका
केन्ना तूं माती सकल घालून तुका दिसभर तुका बरोचें काम करता की तूं मस्त फायंडिंग्स मिस जाता पेशंटान उलयतना पेशंटाल तोंड पेशंटाल चर्ये पेशंटाल मुवमेंट पेशंटाची चीटी दितनाची हाता ग्रीप नांग कोटोपर एग्जामिनेशन कंप्लीट जाता आतां पेशंटान म्हाका कसं दाखोवच्याक शर्ट काडतना गुब्बी काडटनाच म्हाका कळटा तागेले खंय एक मसल वीकनेस आसा ताका कसो की प्रॉब्लम आसा हें पुरा प्रति आमी सांगू आसता आमगेले पेशंट परीक्षा केन्ना सुरू जावचे म्हळ्यार पेशंटान क्लिनिका भितरी तुका बागेल काण भितर येताना दाखोवन पेशंटान बागेल काण भायर वता थंय तुका परीक्षा कंप्लीट जायना तशें तितले ऑब्झर्वेंट ऑब्झर्वेंट जावका नाटल्यार तुका मस्त पुरो प्रॉब्लम्स मिस जाताचे आतां हांव मिस जाता म्हणून इथं सांगचे कसो आतां हांवेंच एक साने मिस्टेक केलो म्हण लेखाची मिस्टेक मेगेल जाल्यार पेशंट चमकलो जाल्यार मेगेल मिस्टेका निमती त्या पेशंटाक कसं की एक प्राथमीक डायग्नोसीस मिस जाला ताण नेक्स्ट एक म्हयने नतना तें कायले आनीक हंता पावन आसता त्या हंता पावतना हांव फुडें तें ताका डिटेक्ट करून ताका सम केलो जाल्यार इतलो बरो अवघड जावचो ना आशिल्लो सान आसतनाची रोग खंडित खंडित फायंड आउट आता एक आमगेले एक स्लाइड आसा तांचे तोंडारी मस्त पुळी अशी पडल्यांची पळोव बाय हें आमी एक नमुन्याचें लिप हर्पीस जावं फिवर बॉयल जावं हर्पीस लेबियलिस म्हणटाचे हांव हाजे विशयार उलोवचे फुडें हांव एक आमगेले विक्षकांक एक सांगच्या इश्ट पावता कसं म्हळ्यार आमी आजी आमगेले पॉवर पॉयंटांत दाखोवचे तसले पुरा चित्र डॉक्टर ममालेची पेशंट तांनीचे फोटो काडलेले या खंयचे टेक्स्ट बुकान सुकून जो या गूगल जो खंय इंटरनेटार सुकून जो काडलेले तसले माहिती नाही या डॉक्टर मम्माना पळयलेले पेशंटाले फोटो तांगे लागी एक सांगतांचे डर्मटॉलॉजिस्ट म्हळ्यार तांगे लागी ह्यूज कलेक्शन ऑफ फोटोज आसता म्हणून सो तांगेले कलेक्शन आसुकूनच काडलेले फोटो म्हणून हांव सांगू इच्छपावता स्लाइड प्लीज हें आमी तांचे म्हळ्यार हर्पीस लेबियलिस जावं सिंपल हर्पीस सिम्प्लेक्स म्हणटाचे आतां सुरेखा एक सांगता म्हळ्यार हें पळोवन घाबरे नाकाची म्हळ्यार हांव दाखोवचे फोटोज पुरो असहज हें सहज आशिल्ले पिक्चर एका कडल्यान जाता आसता तांतू कांय हार्म कसं ना मस्त कांय डॅमेज बिवका म्हणना सान म्हणटार आसल्यार प्रॉब्लेम ना आतां तुमी हंगा ह्या पेशंटाल दाव सायडा पळयल्यार एक गुंपू उदका बोक्केसाची सकलची वंटा सकल जाल्यार वंग विपरीत कसं म्हळ्यार ह्या पेशंटाक सगळे तोंडाक चला सो आगेले कसे की मोस्टली इम्युनिटी प्रॉब्लेम आसच्या पुरो आगेले रोगनिरोधक शक्ती उण आसच्या पुरो वय मागीर हाका हगूर वचून पळयतना हो पेशंट निमगेतान पुडाक डायलिसीस जाला खंय सो आगेले आरोग्य समना हाका एक किडनी आसची काय ह्या पुरो जाताना हें असल नमने विपरीत पिक्चर येता वय तशें तितली मस्त समस्या आसल्यार मात्र अशी पुरो दिसता वय 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 आता थायरॉइडान तूं चेडूण आसल्यार कसो प्रोजेक्ट म्हणचे की फूड तुमी सांगले तशीच कोलेस्ट्रॉलाचे चेडूण जाल्यार कसो पुरो नमनेचे आमकां पळोवच्या मेळटा पेशंटाले चर्मान वय वय आतां कोलेस्ट्रॉल म्हळ्यार आमी सहज कसो करचे आमी लॅब वताचे ब्लड कोलेस्ट्रॉल कर म्हणटाचे फास्टिंग ब्लड ना ते एक्चुअली बरे कोलेस्ट्रॉल करचे समने मेगल प्रकार आमी सकाळी खाली पोटार वचून फास्टिंग लायपिड प्रोफायल म्हणून करता इथं म्हळ्यार तांतू तुगेले टोटल कोलेस्ट्रॉल आनी आमगेले कोलेस्ट्रॉलांत मस्त आमी सब कॉम्पोनेंट्स म्हणटाचे ट्रायग्लिसराइड्स VLDL LDL पुरो म्हणटा आमकां त्या पुरो लेवल्स म्हळ्यार चांग ते खाली पोटार कोरोका तें करतना आमकां असल पुरो मेळटा आतां हें कोलेस्ट्रॉल एका कडल्यान चड जाल्यार तेन्ना चर्मार एकाक दिसता जाल्यार पुरो पेशंट्सांत न्हय मे बी एक 5% उणी जनांत जाल्यार असल प्रॉब्लेम तांणी चर्मार घेवन येतना आमगेले नियम कशे म्हळ्यार त्या पक्कन येता आसतना आमी डिटेक्ट जाल्यार आमी ते पेशंटाक सोणाची ताका अवश्य तागेलो ते टेस्ट करून मागीर तागेलो अगत पळय ECG मागीर ट्रेडमिल टेस्ट करून मागीर ताका मुखार पेटयताची कित्याक म्हळ्यार आतां बरी हें आसल्यार आमी ताका जस्ट एक बॉक्क मारे गुंट मारे म्हण ताका घरकट पेटोवप सम न्हय हांव तें कशें की एक पेशंट एडवायस मिस जाला हांव मुखार बंद पळयतना तागेले कोलेस्ट्रॉल आनी ट्रायग्लिसराइड्स आनीक वयर वचून आसचे पुरो ताका सानप्रायाचे खंय एक हार्ट अटॅक जे हृदय दुखी आयला रे तें सम न्हय सो प्राथमिकची हांवें सुरेखा ते डिटेक्ट केला रे ते केन्ना खंय चांग खंयच्या नंतर एक ताजी स्लायड दाखयताची तशी नेक्स्ट स्लायडान तूं वय आतां हें पळयाचे ह्या स्लायडा पळयाची त्या सान बोट्टार गांठे वयर एक गुंट शे आसा
आम्ही कसं म्हणतात ते एक दड्ड मांडला म्हणून वय. ते दड्ड नाही तुम्ही सम पळयला ರೀ ತಂತು ಹಳದು ಸಾಣೆಸ ಚರ್ಮ ತಾಗಲ್ ಕಾಳ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕಂತೆ ಹಳದು ಸಾಣಿ ಬಾರಿ ದಿಸ್ತಾ ಅಂತೋಡಿ तांबडी साणी दिसता त्यान तागेल तर दोन्ही बोटार पळयला रे एक बेतून गेला ताणे काही बेतून वट्टगोर पळयला आणि दोन्ही सनसन गुट दिसताची ह्या पेशंटाल टेस्ट करताना गेल्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पुरा वयर आशिल्ल्यांची पेशंटाक कोणक्याकडे म्हणले की तू कशी त्या काम कर न्हू तू आचारी की कसे की तुगेलो हाता बोट गश्टून दड्ड मांडला म्हणून अनेकल्यान म्हणले की तुका त्या रुमॅटिक तुका प्राय जाला तशी म्हणून रुमॅटिक नाही आहे तागेले पुरा लेवल्स वयर आशिल्ल्यांची सुमार 45 प्रायच्या नी त्यात तुम्ही त्या गुंट म्हणली ना त्याशी आपडताना कशी गट्टी असत की नाही साधारण सांगू म्हळ्यार शर्टा कॉलर अशी हगोर दामाटेलार कितले गट्टे गटसाणी मोवाळसण तितलेची तितलेची आमगे नेक्स्ट स्लाइड असे का तंतु दोळ्या लागी असचे डेपोजिशन वय हें आतां ಕೆಲವು जाणांक आसता युजली दोळ्या सकलच्या भागांत तूं भितरच्या पार्टांत आसता जाल्यार तें आस म्हूण ताका सीधा घाबरनाकाचें अशी सोणकाची म्हळ्यार एक अरावंड 3.5% कोलेस्ट्रॉल हाय आसता पक्कन तसले आसल्यार दय कोनेक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करयाची आमी युजली एक पेशंटाक मस्त अशें अशी विपरीत आसा नातल्यार पेशंट एका पंत आमी एक पंत सम केलें ओपास येता त्या तात्तावळ येता तसले पर आसतना आमी पेशंटाल फाटी धरताची लायक तुमी मग पळयाची साधारण सगळी दोळ्या सुतमुत आसा वय वय सो लिपिड प्रोफाइल पळोवपाचीच आसला वय अत्ये सुक्किले चर्म या सुकडी चर्माचे दाखवण खंयचे एक आंतरिक रोगाचे लक्षण की आसता हांव तावळी सांगलां चर्म सुकचे एक तुमकां डायबिटीसान सुकडी आसता मागीर एका पंता किडनी डिजीज आसता लिवरा प्रॉब्लेम आसता आनी डायबिटीसान तुमकां डायबिटीस समय गेले तशी आमी न्युरोपॅथी म्हणटाची म्हळ्यार आमगेले हातपाय सांसन नर सुकताची सो तुमी डायबिटीस आशिल्ल्यांक जो मस्त टायम प्रेशर आशिल्ल्यांक पळयाची तांगेले कोंपरा सकल आनी दिंबे सकल चर्म सुकड्या रोम येवण्या त्यांची तांकां तुमी सम पळयल्यार हरद्या फाटी सुकड्यांची जाल्यार तांगेले तोंड आनी माती चेड हुम येता आतां कशें जाता म्हळ्यार तुगेल्या आंगाक हूम येवका नाजाल्यार हूब येनातल्यार तुगेल्या आंगा टेम्परेचर चडता सो देह वरलेले कडेन हूम चडयता तें एक आसता तें एक नमनेचें सुकडी येता आनी तशींची चर्म सुकचें थायरॉयड काम उणी केल्यार थायरॉयडान काम उणी केल्यार हायपोथायरॉयड म्हणटात ना चर्म सुकता सो एक विपरीत ड्राय स्किन आसतना असेल पण आमी सोदिताची मागीर हेका पण केलो कुटुंबात आसता आमी लुती म्हणटाची लुती म्हळ्यार सुकडी चर्म तसले आसतना सुकडी चर्म आसता जाल्यार लुतींचे एक पिक्चर दुसरे आसता जाल्यार हांव तुमकां नंतर एक स्लायड आमी दाखयता अत्य सामान्य जावन शिंया काडल्यार नातल्यार पावसाळी वेळार आनी पुरा आमगेले चर्म सुकडी जाता ताका कसं समाधान करीत आमी ना ताका तुमी समाधान कसं म्हळ्यार अशींची म्हगेल्या पेशंट्साक कुशलाकी एक सांगच्या आतां दिपावळी परब येवची केन्ना सप्टेंबर ऑक्टोबरांत नोव्हेंबर आमगेलें शीं केन्ना आसचें ऑक्टोबर दाखोवन फेब्रुवारी आमगेले पेशंटाक अशें सांगचें दिपावळी सूर केलें तेल्ला नाण शिवरात्री ते कर म्हणचें नित्य आंगाक थोडे एक तेल्ला पयश पुसून 10 मिनट सोड न्हांयाचें आनी सुकडी चर्म आशिल्ल्यांक आनीक हांव सांगचें कसं म्हळ्यार तुमी नात्तान ते आंगाक लूफा स्क्रब सोण्णाक आनी घालून गश्टू नाकाचे अनेक एकात बाथ सॉल्ट म्हणून एक मेळटा वय त्या परस नमनमरे त्या मार्केटांत तूं नमनमरे आसताची त्या परस तूं करता आसतना तुगेले लाईल ताले काडता चर्मा वयरी सहज एक तेल्ला पयश आसता आतां आमी म्हणटा फोटो तुमगेले तोंडार थोडे तेलकट आसा मरे ते प्रकृती सहज तेल ते तांय काडताची चर्मा वयल पदरे काडताची सो चर्म आनीक सुकून वता मागीर न्हांवन भायर येताना आमकां रूम येताना तक्षण फॅन की एसी आसका चर्म आनीक सुकलें मागीर वट्रेशी खरपुचें तें आमगेले सुकडी चर्माचेर कश्ट आनीक सुकडी चर्म तुमी पळोवचें कोणाक उसीर मिटीचे वो ड्राय स्किन आसा म्हणटा पळय एटोपीक स्किन म्हणटाची तांकां प्रकृती सहज जावन सुकडी चर्म आसता तांणी एक्स्ट्रा जागृती घेवपाचीच ते घरकडेची तांणी त्या सुकडी चर्माचे म्हळ्यार रोगग्रस्त नाही अशीच एक सामान्य जावन आसचे सुकडी चर्माक कशें तांणी समाधान सदू येता क्रीम मॉइश्चरायझर एक तुमकां ते नांवची अशी जागृत सांगल्या आनीक कसं म्हळ्यार साबून तुमी मॉइश्चरायझर सोप यूज कराचे
आणि न्हावन जे तरी कुडा येतरी फर्स्ट तुमगेल मॉइश्चरायझर एक लावन घेयाची मागीर तुमगेल फॅन घालायची म्हळ्यार आमी न्हावचे अर्थ कसो ना चर्म वल्ली करका चर्म वल्ली करून चर्माक उदका पयश आसतना आमकां खोरो जायना आमी रुमा आयिल्ले तक्षण फॅन घालप त्या फॅना स्पीडाक चर्म आनीक सुकता ताजे बदला कुडा येतरी एक पण तुमगेल मॉइश्चरायझर की कसं एक लावन घेयाची मागीर फॅन ऑन करत तेन्ना आपापी तुमगेल चर्म ते वांश व्हरून चर्म लायक व्हरता आनी मस्चण आनीक अभ्यास आसा हांव जेन्ना येयले तक्षण आंगा बरी पावडर घालचें पावडर घालचें उशी ना तूं पावडर घालता तुगेलें चर्म आनीक सुकता मागीर आमकां आनीक एलर्जी निमताची डॉक्टर हांव न्हाताना साबणा बदला चेणे पेट घालयतो म्हणून ते एक भारी इंट्रस्टिंग प्रश्न त्या आमी त्या नाक म्हळ्यार पेशंटाक बेजार जाता घाल म्हळ्यार आमकां बेजार जाता इता म्हळ्यार चेण्या पीठ म्हळ्यार पिठाची चेण्या पिठाची एक मुख्य कारभार कसो ना त्या तुगेल्या आंगाक आशिल्लें पुरा ते वांश पुरा तांडून घेता तुगेल्या आंगा आशिल्लें तेल आनी तूं न्हाताना एक पंद तेल पुरो होळून वता सो तूं चर्माक आनीक चड सुकयता तूं विपरीत तें कशें आयुर्वेदीक तैल आनी लावन वचून तूं न्हावचें वचचे पडटा तेल पुज तें चेण्या पीठ पुसता तेन्ना तुगेलें तें अड्डीला येयलें तेल वता एक्स्ट्रा तेल ताका मात्र योग्य येता जाल्यार हसी चर्माक सुगडी चर्माक चेण्या पीठ लावच्याक हांव नाका म्हणटा तशीच एक सुरव म्हणटाची सुरगी म्हण एक फूल मेळटा रेंजे म्हणटाची वय ताजे कशें सुकोवन पिट्टी कोरून स्क्रब अशी यूज करता मागीर त्या बरें नमनमेच करताची म्हळ्यार तुमी आनी तूं पुरा सम पळयला रे आमकां ही पुरा केलो अभ्यास आमी मनीस फूड प्राणी आशिल्लो न्ही मिलियन गटला वर्षा फुडें त्याचे अभ्यास आमी आतां ते अनेक रितीर करताचे पूण प्राणी पुरा कसो करता आशिल्ल्याची तांगेले उदकांत पुरा जावन हस्ती पळयाची उदकांत न्हावन येतरी आंगाक माती घालून घेता आमी कसो करता न्हावन येतरी आंगाक पावडर घालताची पावडर म्हळ्यार कसो एक पात्रा पेटी आमी आंगाक कसो पुरा फूल आनी कसो फुला पेटी पुरा करून पुशिताची प्राणी कसो करताची न्हावचे फुडें एक पंद लोळटाची चिखलांत मागीर वचून उदकां न्हावन येताची सेम जाल्यार आमी अनेक रितीर छंदायर करता तितलेंच आनी कांय ना आतां एक मार्केटा चमकल्यार एक सुपर मार्केटा चमकल्यार प्रति एक सेक्शन आसता एक कॉस्मेटिक्स न्ही एक मॉइश्चरायझर सनस्क्रीन लोशन तसलेच एक सेक्शन ताजे नेक्स्ट पळयल्यार साबणाचे तशें खंयचे घेवका खंयचे घेवचे नाका म्हणूच एक कन्फ्यूज जाता जन तेन्ना तसल एक संदर्भ आसतना आमी कशी ताजी चॉयस करचें मग नाही तसल तुमकां संदर्भ आसलो रे एक पण तुमगेले चर्मरोग तज्ञाला गेलेले तेन्ना तुमगेले स्किन कसं टायपाचें पूण एक पंता इवॅल्युएशन आनी त्या प्रकारे एडवायस घेयाची म्हळ्यार मनशाक केन्ना एलर्जी चड आसा चर्म चड सुकडे आसा तशें मनशाक हांव पुरा केन्ना एक सांगचें कसं म्हळ्यार रे जाल्लेले तितले तुमी मॉइश्चरायझर यूज कराची वय जाल्यार तांतू कसं न्ही अरोमॅटिक्स म्हळ्यार परिमळ साधन आसचें नाका म्हळ्यार परिमळ साधन आसल्यार एलर्जी चड जाता चड जाता आनी केलो वत पॅराबेन म्हूण एक प्रिझर्वेटीव आसता तें आसल्यार एलर्जी चड जाता सो पॅराबेन आशिल्लें कंप्लीट अवॉयड कराची सो तसल पुरा चक्कू करून ताजे इनग्रेडियंट्स म्हळ्यार ताजे कंटेंट्स वाजूनच घेयाची वट्टशी ते पॅकेट पळोवन ताजे परमळ हुंकून भुलन वचूं नाकाची म्हळ्यार मस्तपण ताजें परिमळ ताजे ताका घालेले इनग्रेडियंट्स त्याचे आमकां उल्ट मारता सो आमी एका पंद म्हारग बाटली 400-500 रुपये दिवन घेवन हाडटाची एक पंद लायतरी वट्टाशी फुगून वचून मागीर ते कशें करचें 400-500 रुपये गेले सो ताजे बदलाक एक पंत तुमगेले कोणूय फॅमिली डॉक्टराकय जाता नाजाल्यार तुमगेले डर्मटॉलॉजिस्ट चर्मरोग तज्ञ मेळ्ळेले तर निमयाची हांव कसो उपयोग करता हांव कसो करूं नजे म्हूण म्हळ्यार केलो पंत आमी केलो चर्म पुरो पळोवन सांगता तूं कसो बाद ना ज्या जाल्यार कर एन्जॉय लायफ म्हणटाची केलो जाणाक सीधा सांगताची तूं असो जाल्यार यूज कोर नाका असो जाल्यार यूज कर म्हूण सांगताची तसले टायमार त्या प्रमाणे जागृत करची केन्ना बरें अति आहे तुम्ही सुकडी चर्मा विषयी उलयतना म्हाका कोड कसो येता म्हळ्यार डॅन्ड्रफ म्हळ्यार खरवड म्हणटाची माथ्याचे त्या वेळी एक सुकडी चर्माचे आनी सुकडी चर्म त्या आंगारी चर्म सुकता ना आमगेले चर्म केन्ना दिननित्य सुकता पोरणे चर्म मरता ते पोवन वता इताक आंगा मस्त रोमना त्याची माथ्यार केस आशिल्ले न्ही ते सुकिल्ले चर्म थंय व्हरता आनी आजकाल कोण माथ्या तेल दवरताची माथ्या तेल दवरून जेवण न्हाल्ला री तुगेले सुकिल्ले चर्म माथ्याचे वता सहज जाल्यार तें वच्चेय ना ते भितर व्हरता तेंचे आमी डॅन्ड्रफ म्हणटा म्हळ्यार एक्चुअली ते डॅन्ड्रफ न्हय
आणि त्याच समय तुम्ही अनेक पळयला रे आमकां भारतीयांक एक कसं म्हळ्यार आमगेले कसं नाही आमी शॅम्पू घालता म्हणल्यार कांयच त्या शॅम्पूक कंडापट्टे फेण येवका फेण येवका कशें म्हळ्यार तुमी पळोवन अशें पळय घरकड नाणें वचून पळयल्यार घमघमू त्या चेडवान न्हांवन येता एक मुल्ल्यान तो फेणां मुद्द राबून आसता तितलें तर त्या मटाक फेण करता जाल्यार मात्या वेल्ले आशिल्ले फेण आमी फुल्ल धुवन काडका काणाची एकपण गडबिडीक 2 पंद उदक घाललें काडलें त्या लेदरच्या फोम थंय मात्यार व्हरता तुगेलें न्हांवन जाता त्याच्या वर सेटल जावन केंसां मुळा वचून बसता ती सुकडी पेटी तवे आमी डॅन्ड्रफ म्हूण लेखता सो बदची तें डॅन्ड्रफ म्हूण आसना डॅन्ड्रफ म्हूण आमी म्हणटा तांचो दुसरी मस्तपुरा क्रायटेरिया आसताची सो मस्तपंता इतल्यांची सिंपल नियम आमी फॉलो केला पुरो शॅम्पू आणि माथ्या दवरची त्याल खंयची उपयोग करका म्हणून सांगताची म्हळ्यार कसं पळोवका आमी तांतू कसं आसोका बाय शॅम्पू तू कसं म्हळ्यार तुमी बेसिकली पळोवका कसं म्हळ्यार आजकाल शॅम्पूस तुमी सम पळयला रे नॉर्मल शॅम्पू म्हळ्यार सहज केसांक फॉर ड्राय हेअर सेपरेट आसता मागीर फॉर ऑयली हेअर सेपरेट आसता त्या प्रमाण उपयोग करी येता त्याल हांव आजी काय सांगचें जाल्यार रे लायक म्हळ्यार नासलेले तेलाची दुसरे दुसरे प्रोडक्ट्स नाका सिंपल गांवची तेल आमगेले रयतांक आमी सपोर्ट करया आनी हांव नासलेले तेली तर सांगचें म्हळ्यार रे तुमकां बरी एक उदाहरण दिवका जाल्यार रे आतां आमगेले केरळ आसो तमिळनाडू आसो श्रीलंका आसो थंय पूड दाखोवन नासलेले तेल उपयोग जाताची आनी थंयची जना मस्तना पळयाची जना कितलेय प्राय जावो मात्या लायक केस आनी काळो आसता काळो आसा आनी थंय आमकां केरळा दाखोवन हेज पेशंट्स डॅन्ड्रफाल कंप्लेंट ना तानी हांगा तेल लायताची वय सो सहज मे बी आमी जेनेटिकली म्हळ्यार आमगेले देहाची पूड तलेमार दाखोवन नासलेले तेलाक यूज जाला आमी आजकाल ते फॅन्सी दुसरे दुसरे उपयोग करचे आमगेले मना समाधान जाल्यार तुमी सम पळयल्यार रे नासलेले तेलाक बरें मागीर ब्रिंगराज ऑयल म्हूण येता तशीची हाजे सेसमी ऑयल तिळेल तेल प्रलायता केलो आमकां नाका तें आमकां नाका म्हळ्यार हांव पळयलां इवन आमगेलो केलो बंगाल दाखोवन पोस्टिंग जाल्ले रस्त्याची नॉर्थ इस्ट आसाची तांणी त्या सस्मा तेलांनी माथ्या दवर न्हू आमगेले ह्या हव्यान तूं ह्या हुमेक तें जिड्ड जावन माथ्या बोकी जावची चेड तशें आमगेले हांगाचे हवेक आमगेले हव्या नासलेले तेलाची लायक उपयोग करून घेवया खंयचे कज्जळ मोवनी लावन ताका एक्स्ट्रा नरिशिंग करता म्हणून बरें नासलेले तेल पुरो आता आमगेले एक स्लाइड आसा ड्रायनेसा विशयी सांगचें सांग वय तुमी अंत पळयला रे हे 2 दुसरे पाय न्हय एका मनशाल पाय हो हो तू पळयला रे पाया भीत अशी दिसता भेती वय एक पायाक भर बेत आसा अनेक पायाक मस्त बेती म्हण कांय ना सो आतां इतली भेती एक सायडाक चड जावका जाल्यार रे कसक एक व्यत्यास आसा व्यत्यास कसो म्हळ्यार रे ह्या मनशाक हांव सम पळयतना लागीं दाखोवन ह्या फोटो तितले कळना समय लागीं दाखोवन पळयतना तागेलो उजवो पांयो चिके सुकड आशिल्लो पांया वयरची भाग पळयतना चर्म सुकड्या मागीर पुरो पळयतना ह्या सुकडीचेर मागीर वयर तें आसका जाल्यार रे सहज ह्या नराक ह्या हुमे ग्लँड्साक आमी कशें म्हणचे म्हळ्यार नर्व सप्लाय आसा आमगेले स्पायन म्हळ्यार बेन्हुरी थंय दाखोवन सांजचा नर्व्स येता तांणी ह्या जाग्याचे हुमे ग्लँड्साक सप्लाय करताचे कशें की तांचो दोश आसचे पुरो म्हूण हांवें एक न्युरोलॉजिस्टाला पेटयला न्युरोलॉजिस्टाला पेटयतना ताणें वय कशें की नर्व प्रॉब्लेम आसता एक स्पायनाचे एक लेवलार रे तागेलें CT MRI करतना एक साना शॅडो दिसलें प्रॉबेबली एक ट्युमर आसा म्हूण आयला मागीर ताणें तागेले परिवीत थंय जाली ताणें एक जनरल फिजिशनाला एक पेटयला आनी सर्जनालागे मागीर डिटेक्ट करतना ह्या मनशाक भितर खंय एक दुसरें ट्युमर आशिल्लें त्या ट्युमर दाखोवन सेकंडरीच स्पायनाला बसला त्या स्पायनाला बशिल्ले सेकंडरीन त्या नर्वा वयर प्रेशर घाला त्या प्रेशर घालून ते नर्वा फंक्शन उणी जावन ते एक पाय मात्र क्रॅक जाला तशी वय आतां हें जाल्यार ह्या स्लायड बदलची आमगेलो आयची ह्या जे मेन ह्या इंडिकेटर स्किन इज ए इंडिकेटर ऑफ विंडो ऑफ इंटरनल डिजीज बरी हाजेर 1000 तागेलें सायलेंट ट्युमर आमकां डिटेक्ट करूं जाला
सिंपल सैलेंट ट्यूमर म्हणजे कसली ತೊಂದರೆ ದಿನ कसाने बाद ना ओके आमगेले आनीक आमी केलो जनाले पळोवन अशें पुरो तांगेले तोंडार एक कारंग म्हणून एक जाता तुळवान ताका कारंग म्हणटाची वय केलो जन ताका ते अजे दोष अजे राशी दोष दशेचे दोष आनी प्रमाण सांगताची केलो जनाक ते ताजितले कराबून वता केलो जन शंका पिट्टी प्रमाण करताची नातले डर्मटॉलॉजिस्ट लागी वतले सची सो हे कारंगा म्हणून म्हाका ताजे इंग्लिश नांव कसं गोतना ते तशें म्हळ्यार कसले आमी ताका इंग्लिशान मेलास्मा म्हणटाची ते एक म्हणजे काळशी जावं ब्राउनिश कलर बरीची दोनी हजर मात्र आसचे पुरो तुगेले गल्ला हाड्डारी केलो जाणां निडलार आसता केलो जाणां कोंगा दवडे सायडार आसता हे एक म्हणजे पिगमेंटेशन म्हळ्यार हे पिगमेंटेशन चर्माची वैरी पदर आसल्यार काळशें भितरचे पदर आसला ब्रावन ह्या विना तुमी सम पळयल्यार हें कांय ग्राचार दोश बुतापेट्टू तसल कसन न्हय म्हळ्यार आमकां कसर पर नमनम येताची सोलू गेलो म्हण पुरो येता तुमी ते समचेक पळोवन आसल्यार बाय मनशान चड वय आनी चड ती पुरो तुमी पळयल्यार ते 35 वयल्यान चड ते 35 एज जाता तरी आनी एट द सेम टायम गौर येशिल्ल्या मनशांक चड ते अनेक चड मागीर तुमगे कॉमन हिस्ट्रीन तूं पुरा मेळटा म्हळ्यार वता एक्सपोजर तो बाय मनशा एक निमगे तूं वता वतवे हांव वता वच्चें ना म्हणटाची तुमकां बदल सांगू का जाल्यार अवंगल सुकत घालू वता गेल्याची सुकील अवंगल भितर हाडू वता गेल्याची 4 डाक स्कूल दाखोवन हाडू वता गेल्याची मार्केटा वता गेल्याची मेस्कॉम बिल्ल बरोवंक वता गेल्याची सो एक बाय मनीस तिगेल बामणाके चड टायम वता एक्सपोज जाता आनी तुका वता तुले अल्ट्रावायलेट मात जावको म्हणना तुगेल वासेरेचे गॅसाचे इन्फ्रारेड आजकाल दीसभर मोबायल बैसून वॉट्सॅप त्या वॉट्सॅप उजवाडू तोवय पुरो मस्चण तूं आज पळय इवन सन्न प्रायचे 25 वंग आसा सॉफ्टवेअर आसाची लॅपटॉप ताजी इन्फ्रारेड मस्चणा जाता सो अक्का आमी मेलास्मा म्हणटाची आनी तूं चड पुरा कशें म्हळ्यार फिमेल हार्मोन्स म्हळ्यार बायल हार्मोन्सान तूं चड तें एक कसं म्हळ्यार म्हाका एक केलो पण तो वायट दिसता केलो बाय मनशान पुरो म्हणूस म्हाका हें चेडू जात्तर जाल्लेलें त्या पाप चेडवाल दोश न्हय तो गुरबीण आसतना हार्मोन वयर वताची त्या टायमार तुगेल्या चर्मार तें आयलां चेडू कांय ताजें कारण न्हय सो इट इज समथींग लायक आमगेले हार्मोन चड जाल्लें जावचें जाल्यार हें आस म्हूण कांय घाबरे न्हू अकड तकड कांय एका एक भिवच्या कसना ताका जाय जाल्यार वखद आसाची प्राथमीक जावन आमी ताका कसं करता म्हळ्यार केलो क्रिम्स आसाची सनस्क्रीन एडवायस करताची ताजे म्हणून बच्चनांतलो नेक्स्ट स्टेजार केमिकल पील म्हणटाची नमनमनेचे ताजे फ्रूट केमिकल्स त्या लावन काडू पळोवचें तावेनातलो लेजर कर प्रोसिजर करून काडचें सो तें कांय घाबरेत तसल कसन ना केलो जाण पाप तें जाल्ल्यार एक नमनेचें जगतूच जाल्लो सो करताची करूं ना तुम्ही आता उलयत सनस्क्रीना विशयी सांगले सनस्क्रीनान SPF म्हणून आसा 15 30 तशे प्रमाण येता आमगेले कोडियलचे म्हळ्यार करावळी स्किनाक आमी कसा नमनेचे सनस्क्रीन यूज करू और इंडियन स्किना भारतीय SPF नंबराक मस्त आमी मन दिवका म्हणना आमी बेसिकल तातूंत कसो इन्ग्रेडियंट्स आसा म्हूण पळोवक आनी तुगेले खंयचे इवन उणे SPFाचे आसल्यार तुमी ते चंदकोन यूज केला ताका चड SPF यूज करात आतां एक सांगचें तुमकां जाल्यार एक SPF 40 आसा म्हूण लेखाची आतां ताजें स्टोरेज ताजें लावचें आमी तें कितलें देंवन गेलें तें पुरो वट्ट करतना 40 आसल्यार तातूंतल्यान 15 मायनस करता तुमी म्हळ्यार तुमी बाय केलें 40 आसचें पळय तें यूज करतना 25 जाता सो एनीथींग विथ SPF 20 चड आसल्यार केन्नाकी वर्थ इट आनी सनस्क्रीन लायतना एक ताका एक चंद आसा आमी मस्टणान कशें करचें वच्चे टायमार अशें काडलें पुसलें आनी गेलेची त्या भायर वतना चंद फॅन्सी ड्रेस वेस्ट सो दिसताची नवरात्री जाल्यार दुसरी विशय म्हणटाची जाल्यार एक सनस्क्रीन लायतना तुमी कांय भायर सचे कालगंट फूट लायाची एक 4-5 थेंब हातार चंद करून काडू तोंडार बोट्टू 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 लावन घेयाची आनी प्रति बोट्टेक 30 सेकंड 30 सेकंड हगोर अशी हट्टान गुडान गुडान मसाज करायची सर्क्युलर मोशन बाय या मसाज करतना त्या तुगेल सनस्क्रीन चर्मा वयर बैसना चर्मा भितर वता चर्मा भितर वतना ताका इफेक्ट चड
चर्मा वयर बसला रे तुम्ही ताजे वयर कॉस्मेटिक लायला रे एक नमण्याचे पॅचेस घाला म्हणून कितें दिसता जेव्हा तुम्ही तोंड पुशिता पुसून वचून पिसून जेव्हा हूम येता देवन गेले जेव्हा एका कडेन म्हणटाची म्हाका खंडापट हूम येता सनस्क्रीन लायला म्हणटा ते एक्चुअली रॉंग तेतून लावचे चंद करून मसाज करायचे सिंपल तशी ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಚರ್ಡುವಂಕ ಐತೆ ಅಸ್ತಾ ತಂಗೆಲ್ ಗಳ್ಯಾ ಮಾಕ್ಷಿ ಕಳೆ ಅಷ್ಟೇ ನತ್ಲಾರ ಕಕ್ಕು ಕಳೆ ಅಷ್ಟೇ वाय ताबे अशी कारणगगी ना तें ಕೆಲವಪ್ಪಂತ सांगचे जाल्यार ಕೆಲವು चेडवांक एलर्जी जावची उसीर मेटी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम असला काळसाण जाता कसं म्हणजे मला गळ्याच्या खाक्याच्या वाक्याच्या परत जाता जाल्यार तांकां रोग न्ही जाल्यार आजकाल तें एक चड जालां येता म्हळ्यार तुमी सम पळयला रे चेडवांक चिकेची गळ्यार चड आसा कित्याक आतां लास्ट 2 वर्सां स्कूल ना आशिल्लें घरकड बसून गम्मत चेडवांक खाल्ल्या पुरा चेडवांक गुडगुडी जाल्यांची चायल्डहूड ओबेसिटी म्हणटाची ताजे निमती काळसाण जाता आतां तुमी वंग सम पळयला रे अक्का सगळे गळ्याक काळसाण म्हूण ना एक न्हू बँडशें आसता काळसाणी आनी त्या काळसाणींत बरी तो बण्ण मात न्ही चर्म एक नमने दाट जाला आणि दाट जाला मात न्ही थंय थंयची सन सन पुळी अश्यो भायर आयल्याची हाका आमी स्किन टॅग म्हणटाची हें युजली एक मनीस चिकेची थोर जाल्यार जाता आनी सन्न प्राय रसल आयल्यार केन्ना एक पण डायबिटीज आसकी म्हण रूल आउट करची बरें हाका आमी ह्या टायप ऑफ पिगमेंटेशन अलॉंग विथ आमी स्किन टॅग्स केन्ना एक शुगर आसकी पळोवंक येता आनीक एक सामान्य समस्या म्हळ्यार एक गुरबिणीक नतल्यारी थोर आशिल्ल्या मनशान सपूर जाल्यार जेवची एक समस्या म्हळ्यार स्ट्रेच मार्क्स वाय या स्ट्रेच मार्क्स हाका कसं समाधान आसा स्ट्रेच मार्क्स जेन लागता म्हळ्यार वकाच्या ताका काउंट हाता रे हें तुगेले एल्बोच्या येद्रा सायडाक थंय इंगिट्यूव जाल्ल्याची सो हें पुरो स्ट्रेच मार्क आमगेले केलो मुलाम स्टिरॉयड मिक्स्ड मुलाम वट्राशी लावन जावचे आणि ते गुरबीण असताना ते जेवचे स्ट्रेच मार्काक ते येना तशी रबच कितीर म्हणून त्यांनी एवोकार्डो क्रीम एवोकार्डो जेल मस्त पुरो मेळटा काय मस्त काय फायद ना आणि कोको बटर तितलो पुरो खर्च जावच ना चेडू छंद जावन वाडो तशें त्या पुरो करचे अवश्य ना वट्राशी कसं म्हळ्यार बाळान तेर जाता रे वट्राशी थोर जायनाशी पळयाची एक 6 म्हयने जाता रे पोटाची एक्सरसाइज की सಣ್ಣ मुट्ट जिम शांकोर न्हू ते घालेले अड्डी फॅट काढायची तेन्ना आपापी स्ट्रेच मार्क फेड जाताची अति हॉस्टेलार राबतले जनांक तांणी एक अंक्स जेवो ना ते दांतुणी जेवो रेझर जो केलो जन तांणी यूज करताची तांकां या रिंग वर्म स्प्रेड जेवची भारी सुलभ म्हणून सांगताची तशें रिंग वर्म आतां तुमी ಸ್ವಲ್ಪ सांगल्या रिंग वर्मा विशयी ताजेर विचार ಸ್ವಲ್ಪ अनेक चेड उजवाड घालतावे ना ते रिंग वर्म मुख्य वची केन्ना आमगेले चर्म वल्ले आसला रे ज्या फुटकाय नातला रे फुटकाय समज आमी सुकड्या अवंगल घालताची रिंग वर्म याना मुख्य जावन जेवचे कशें न्ही केलो जाणाल पुरो आसा एका अवंगले एका पण दीस कडल्यान घालतलो आसाची आश्चर्य जेवचे पुरो मागीर केलो जाणान आमगेले हव्या सांगेले अवंगल न्ही दुसरे नमने अवंगल घालचे आमगेले ह्या हव्यांत कसं म्हणजे म्हळ्यार आमगेले हव्या चिकेची चर्माक वाय कॉटन टायपर जावका दाटे दाटे अवंगले जॅकेटांनी घालचे जीन्स पॅन्ट टायट लेगिंग्स अंत पुरो कसं जाता भितर हूम रित्ता आनी केलो जाणान म्हणो अशें जीन्स एक लायक म्हळ्यार वार एक पण म्हणल्यार पुरो म्हणून हूम रिदलें मागीर चर्माक टायट धरला म्हण कितें जालें सो तेवांश चड जालें टेम्परेचर चड जालें हें पुरा वट्ट जाता ना फंगस वाडची सहजाची उदाहरणाक वणत वल जाल्यार वणतीर मॅप्या नांव तशींच मनशाल चर्म सो खंय तुगेलें तेवांश उदका पयस चड बसली थंय आपापेची फंगस वाडता फंगस वाडटाना प्राथमीक जावन कोणेंय करनाचें वखद फंगस विपरीत आवत्तान धांवन येताची ते दोळ ते कसकस कसकस लायताचे आतां उदाहरण हांव पळयाचे ह्या दाव बदेरी आगेल फाटीर पळयाचे दोन व्हडड पॅच आसाचे आनी एक कडेन एक व्हड पॅच आसा म्हळ्यार पॅचा भितर सान पॅच वापस येता आसाचे अशें पुरो निग्लेक्ट जाताना आपापीचे आमी कशें न्ही अनारोग्य आपयताची आनी आमगेले अशें येताना आमी फस्ट कसो क्रीम लायला म्हण निमगिताची नेक्स्ट आमगेले सहज आमगेले मन खंय कितें धांवता या शुगर आसकी दुसरी कशें न्ही अड्डी आसकी म्हणून सोदिताची सो मेळटा मस्त खर्जनी आसता की हे पेशंटान तूं आसस ना जनरली रिंग वर्मा विपरीत खरो जास्त
रिंग वर्म आणि एक्झिमा म्हणे कसं ताका एक्झिम म्हणा दुसरा एक्झिम म्हणा सुकडी चर्म करपून तांत उदा देऊन आसची पळय ते एक्झिमा म्हणटाचे या रिंग वर्म म्हणा फंगस या गार्डनिंग आनी केल्यार एक्झिमा येता की ते डिपेंड्स ಕೆಲವು ಜನ ಬರೀ ಆತನ ಕಸನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಪಳೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಪಳೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಪಳೆ त्यांना डॅमेज जाता डर्मटायटिस म्हळ्यार हे हाका ताजे इंग्लिशान वर्ड ते एक्झिमाचे इंग्लिश वय चोर आनी कळ्ळा म्हणटा तितलेंच आमगेले आतां नेक्स्ट स्लाइड एक आसा या कसं म्हण वय तुम्ही पळयाची या पेशंटाला हाता बोट काळी जाल्यांची न्ही वय वय मागीर तुम्ही नांगट पळयाची दूरची पार्ट नांगकुट नॉर्मल कलर आसा लागींची पार्ट काळशी आसा सो सहज या पेशंटांतू कसं की प्रॉब्लेम आसा सो पुरा नांगटात ह्या प्रॉब्लेम आशिल्ला आनी तुम्ही सम पळयलें त्या बोट्टा गांठे वयरी काळसाणे आसा ह्या पुरा समज हाका आमी हाफ एंड हाफ नेल म्हणटाची अर्ध एक नमुने अनेक अर्ध अनेक नमुन्याचे सो अशी पुरो पळयतना सहज कसन की किडनी प्रॉब्लेम आसा ह्या पेशंट तो इव्हॅल्युएशन करताना किडनी प्रॉब्लेम आशिल्ले आतां तुमी तावळी बायल मनशांक जेवचे तसले ॲक्ने जेवो तोंडार बुडबो भरचे नातल्यार तोंडारी खाड मिशेवचे रोम वाडचे म्हणून सांगले ताजे एक स्लाइड आसा आमगे लागी या आनी त्या तुमी सांगिल्ल्याक संबंध आसता म्हणून सांगता वय पळया तुम्ही ही सुमार 50 वयली बुडबो पळयाची फर्स्ट क्लास मिशी वाडल्या ಸ್ವಲ್ಪ खड्डा रोमय आसाची सो सहज मेनोपॉजा नंतर वेले जाला मेनोपॉजा नंतर शिता येवका सो असल टायमार आमी सोदुका भितरी सोदिताना कसनी पण एक एक्स्ट्रा हार्मोन उत्पन्न जेवचे एक ट्यूमर गी नातल्यार कसनी एक हार्मोना प्रॉब्लेम मेळटा त्या प्रमाणे आमी डिटेक्ट करून ट्रीट केल्यार संतोष प्रॉब्लेम फिनिश जाता सिस्टमिक डिसीज गी वय या बाय मनशाक मस्त नमने प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आता तुम्ही पळयला थंय वोंट व्हड आसा मागीर तुम्ही पळयल्यार लोवर जॉ कितलो हॉट आसा पळयाची आमकां परत चिन्न जाग्यार तितली रुंद जायना हाड्डाक सो एक नमन्याचे तुका सगळी पिट्युटरी प्रॉब्लेम आशिल्ला पिट्युटरी निमती पिट्युटरी म्हळ्यार एक मेन हार्मोन ग्लँड माथ्या भितर अशी ग्रंथी ताका मास्टर ग्लँड म्हणटा ते पुरा वायरल ग्लँड्स कंट्रोल करता ताजे निमती पुरा नमन्याचे वैपरीत्य जाला तितली वेळ तुम्ही पित्तकोशाचे रोगानिमित्त कसं जाता श्वासकोशांत रोग असल्या कसं जाता प्रमाण सांगले तशीच एक इंटेस्टाइन म्हणटाचे आमी इंटेस्टायनान कसले रोग असल्यार मेळटा म्हळ्यार तुम्ही सम पळयल्यार एका कडेन तुम्ही तांकां एक 10 वर्स फुडें पळोवन आसताचे तोंड चंद स्फुरद्रुपी आसा नेक्स्ट टायम तुम्ही पळयता तांकां दोळ्याला मस्त काळे काळे चमकोळशे गुंट अशी लांबत आसाची जेव्हा एकक पंत आता एक ताजी एक स्लाइड आसा आमगेल्या फाटीर बरी एक नमने लाश अशें पळयाची सम तुमी पळय मातशें आसया सो फाटीर एक नमने शाये बाटली काण फापुळा म्हणके पेटा ब्रश काण फापुळा म्हणके असल आसतना आमी सोदूच्या सूर करताची मस्त पंत असल केसांत आमकां कसने एक इंटेस्टनाचे प्रॉब्लेम मेळटा ट्यूमर आसका म्हणून ना सಣ್ಣ पुट्टाची कसने अंताची एअरपेर आसता असल मनशांक आमी तांगेले उतकडे परीक्षा मागीर एका पंत कोलोनोस्कोपी म्हणटा तेवूय करचे सांगताची सो एक पेशंट म्हणटाची ह्या डॉक्टराक काही काम ना काही गेले आस्पत्रेक फ्रेंडस दिसता हे बरी एक लाश पळोवन ताण म्हाका कोलोनोस्कोपी पेटयला म्हणून पक्कने तुमगेले अंता भितर एक फर्स्ट स्टेज पॉलिपस म्हणले ते मेळ्ळें काण उडयलें संतोश ते एक 6 म्हयने सोडलें आमगेले बुदंत कायरी ते हॉट जाल्लें मागीर कसं न्हय पोट्टाक आयगलें आंता कुडके काडचे नाका तें पुरा ते स्प्रेड जाल्यार आनीक उपद्रव ताजे बदला प्रारंभीक जावनूच आमी कसं न्हय एक प्रॉब्लेम चंद कोन्न धरल्यार सुलभ चर्मरोग तज्ञा लागीं अनेक नमनेचे रोग जनान येवचे कसले म्हळ्यार तांकां सर्पसुत्त आसतना वय हे सर्पसुत्त म्हळ्यार कसले सर्पसुत्त म्हळ्यार आमकां पुराणाक सान आसतना कोटली जावन आसता ಕೆಲವು जणांची लेट जावन जाता त्या कोटल्याक कसं एक ट्रीटमेंट आजकाल ट्रीटमेंट आसा पूण ट्रीटमेंट ना आशिल्ला एक रज काडली घरकडेन बसलो 10 दीस मागीर स्कुलाक गेलो ಸ್ವಲ್ಪ वैरस अंगा भितर व्हरता त्या वैरस दोन्ही पंता ताका एक आमगे प्राय जातरी ताका वापस जीव येता जीव येच्या कारण एक म्हळ्यार हवामान वैपरीत्य नातल्यार आरोग्य वैपरीत्य नातल्यार कसनी म्हण एक जावन आसता वय ते दोन्ही पंत भायर येता जाल्यार दोन्ही पंत भायर येतना नरा वयर भायर येता
आतां आमगेले हरद्याराच्या पोट्टार जाल्यार ती नर मागशी दाखून येद्राता येताची हातपायार जाल्यार दिग्गायन वयर दाखून सकयल ती नर वताची सुरेख त्या नरा फूग येता मागीर त्या नरा जाग्यार चर्म तांबडी जाता तांबडी जाता थंय थंयची सान्न खत अशी पडटा त्या खतांत उदका बोकीशी आसताची ताका आमी हर्पीस म्हणटाची ज नाकपुरा कसं म्हणटा म्हळ्यार सर्पसूत म्हणटा म्हळ्यार ते नर दीग आसा फूड सरपशें दिसता म्हणून आणि सर त्या दोन्ही त्या जायना त्या म्हळ्यार त्या नर ताका एक लिमीट आसा त्या मध्य दाखून 2 सेंटीमीटर फूड राबता त्या 2 सायडाक जॉईन जायना सो हे सर्पसूत हे सांगील तक्षण जन एक पण घाबरे न्हू याक काय कोण घेताची सुरेख खावची राबयताची खावची राबयतना फुगीची कसं खाला चड जाता म्हणटात फुडली पुरा इमॅजिनेशन कशें म्हळ्यार रे खंयचे तुवें उदका घालून ते म्हणून ते फुगचीत आसा खाल्ला रे या मागीर फुगता काय ताका एक्चुअली अर्थ ना सो फुगीच खाव नाका हें खाव नाका म्हणून आमगेले पेशंट येताना युजली 4-5 दीस जावन एक नित्राण जावन न्हू एक वंश हाडटा अवश्य ना म्हळ्यार तूं उडीद हें तर बरें खावचें न्हू तुगेलें आंगा प्रोटीन उण जाता आनी तुगेली सहनशक्ती उणी जाता सो तशें जालें निमते कश्ट चड आतां तुमी त्या स्लायड पळयला रे ह्या मनशांत त्या सर्पसुताचो जागो विप्रमीत जाला आनी तुका अशें की लेप हें तें पुरो लावन ते कोच्चून वच्चून आमगेले कोडयाला पावसाळो रोडसो जाला सो इन्फेक्शन पुरो जावन ह्या मनशांत इन्फेक्शन एक ट्रीट केलें मागीर हगूर पळयतना शुगर आसा सिंपल आता प्रायजेल मनशांक एपापीची उदका बोक कशी आंगार पडटा वय हाजे विशय सर सांगता वय उदका बोकी प्रायजतान चर्म पातळ जावन जाता सहज एक बंद हुणसाण लागल्यार बोक येताची जाल्यार वय एक पण प्रायजल तुमी पळयला की तांबडसाणी आसा उदका बोकय आसा सडन मस्त सर उदका बोक ताजितल्यान आयला रे आमी कसले आसकी म्हणून सोदूचे सहजाचे वय असल्यार ताका कसले वखद आसगी वखद म्हणना आमी युजली कसले आसकी म्हण सोदिता दुसरी कसले सोदून त्या प्रमाण मागीर वखद जाल्यार करचें तितल्यांची आता एक अनुवंशीय जावन येता जाल्यार ड्राय स्किन ना म्हणटा हेरिडिटरी ड्राय स्किन म्हणून कसले आसता अनुवंशीक जावन ड्राय स्किन आयला रे त्या ड्राय स्किन सम करचे मात नाही तसल्यांक एक बंद अड्डी भितर एक प्रॉब्लेम आसताच एक पंत आयकूची उणी आसता एक पंत कसं म्हणचे म्हळ्यार फिट्स आसताचे आतां तुमी उदाहरण वंग पळयाचे आमी पाया बेती सहज जावन पळयताचे पाया बेती खंय पळोवची युजली खुळवेरी ಸ್ವಲ್ಪ क्रॅक्स आसतात जाल्यार वंग पळयाची अड्डायन गीट घाला म्हणकी भरी हें आसा बेती हें अनुवंशीक जावन येवची म्हळ्यार फुडली काळां पुरा घरा भितरच वाडीको सो तशी एक 4-5 माती थंय असल आसता मागीर समजाता आतां आनी एक स्लायड आसा तातूंत तुमी पळयला रे हाता जागेर तसले आसा सुगडी चर्म चिके बोट चिकेची एक बेंडशा जावन गेला हें पुरो अनुवंशिका जाल्यार अंत आमी मेन कशें करचें म्हळ्यार हें फुल आमकां कांय सम करूं जायना आनी 4-5 मातयान समजता जाल्यार ताका एक पयशे दिवचे कसं मॉइश्चरायझर यूज करता वय नेक्स्ट एक अनेक एक सामान्य समस्या म्हळ्यार चमकोळ जावची वय चमकोळ म्हळ्यार तितली कॉमन वता चमकोळ म्हळ्यार वायरस इन्फेक्शन त्या वायरस आमगेल्या मातयेन तूं धुळीन तूं पुरो आसता खंय जावं एक खोंबले एक पिन्न कांटो कसं खोंबलो म्हणलें काच थंय एक चामकोळ जालो बोट्टारी मागीर तो चामकोळ आमी चाबून काडू पळयलो ब्लेडान काडू पळयलो हय आनी कडेन पील दवरलें तशें हाताभर चामकोळ जाता सो एक सांगचें म्हळ्यार अनावश्यक हाता गाय कोण घेवं नाकाची चामकोळ या नाशी आनी पक्कन चामकोळ आयल्यार सुरेख दाखोवन घेयाची वचून वखद करयाची आनी आमगेले भारतीय पद्दती नमस्ते म्हणचे शेक हँड नाका आमी शेक हँड करता येद्रा मनशाक चामकोळ आसलो आमकां येता कितें म्हण डावट ना लायक तुमी वंग पळयल्यार ह्या मनशाक भर चामकोळ हें असल सादारण पळयल्यार कोणें एक बंद घाबरेची भायर जाल्यार अशें आसतना आमी आनीक चिके डीप वताची लायक ह्या मनशांत आमी लास्टाक डिटेक्ट करतना ह्या मनशांत एड्स आशिल्लें सो ताजे न्ही तागेली इम्युनिटी कांय ना सो तो चामकोळा वायरस वाडत गेलें तागेले चामकोळ चड जाता गेलो सो सहज आमी पुरा विशय जागृत करता मागीर लेप्रेसी विशयार एक 2 उतर सांगता इत्या म्हळ्यार आमकां आतां समय अवकाश ना आमगेले 1 घंटा ऑलरेडी जाल्लो तशी लेप्रेसीचे विशय 2 विशय लेप्रेसी म्हळ्यार एक कुष्ठरोग वय ते बॅक्टेरिया दाखोवन येवचें एक इन्फेक्शन ते इन्फेक्शन वाऱ्या दाखोवन येवचें आनी ते इन्फेक्शन कशें म्हळ्यार खंयचे एक पेशंट लोट्टू मस्त समय संपर्क आसता तेन्ना मात्र येवचें आनी एक पण पेशंट एक्सपोज जाल्यार तक्षण म्हूण लेप्रेसी येना 2 वर्सां 5 वर्सां काडू पुरो
जाल्यार एक संतोशा विशय म्हळ्यार आमगेल्या कोडयालांत एक 30 वर्सां फुडें सादारण तुमकां सांगू जाल्यार 10,000 जणांतू 16 जाणां लेप्रस आशिल्ले. आज एक आमकां कोडयालांत म्हयन्याक 2 जावं 3 केस म्हणल्यार व्हड विशय तितले लायक कंट्रोल आयला. जाल्यार ही एक मना दवराची लेप्रसी म्हळ्यार कसं न्ही एक दोश न्ही कसं बुत्ता बाधा मालगड्याला बाधा तसं कसं न्ही ते बॅक्टेरिया दाखवून येवचे ताका वखद आसा ते आनी त्या वाऱ्या दाखवून येवन नाका मुलाक भितर वचचे कोणाक येवचे पुरो. सो तो दुर्बळो तो कसं न्ही दरिद्राचो ताका म्हण तशें न्ही त्या कोणाक येवचे पुरो आयल्यार फेस करया समजा वखद आसा सिंपल. आता आमी आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाचे अंत्या येवन पावल्यांची तुमी आमगेल्या विक्षकांक कसली टिप्पणी सांगच्या जो इच पावता की टिप्पणी कसं म्हळ्यार चर्म म्हळ्यार एक देहाचे अति व्हड अंग. ह्या अंगाक निग्लेक्ट करूं नाकाची. तुम कसने कायले आसचे पुरो सान कायले आसचे पुरो व्हड कायले आसचे पुरो दुड्ड वरोचें जे बुदन काय करून तुमचें वखद करून एक काय करून घेवं नाकाची. प्रारंभारीची तुमगेले कुटुंब वैद्याकी तुमगेले कोण चर्मरोग वैद्याक दाखयाची प्रारंभारी वखद करायची. एक उडगास दवराची 99% जनांतू काही अड्डी प्रॉब्लेम आसना जाय जाल्यार वखद घेतलें समज जाला. एक जो 2% आंतू त्या कसने भितरचे कसने आंतरीक एअरपेराचे इंडिकेटर आसचे पुरो तसं टायमार ते निग्लेक्ट करूं नाकाची. सांगिल एक टेस्ट करायची एक उडकास एक कसं म्हळ्यार तुमगेले चर्मार त्या कसने आंतरीक कायलेचे चर्मार दिसली म्हळ्यार तुम्ही वन ऑफ द फ्यू लकी वन्स. प्रारंभिकारी मेळ्ळें तुमगेलें कसने कायले तें डिटेक्ट केलें ट्रिटमेंट सम केलें समजलेची. सो अशें आमी खंयच्याय विशयांत आमी म्हणटाची प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. खंयच्याय विशयांत आमी सुरेख जागृत केलें संतोश आमगेलें आरोग्य केन्नाके लायक आसता. सो धन्यवाद. चर्मरोगात असले विशाल विषय आमी 1 घंट्या भितरी जेवती तितली माहिती दिवच्याक आमी प्रयत्न केला. अनेकेचेड माहिती जावक जाल्यार तुमी डॉक्टर मामाक जो तुमगेले गांवचे चर्मरोगा वैद्यालया वचून मेळ न्हू तुमगेले समस्येक समाधान सोदूं येता म्हूण हांव लेखता. इतले वेळ स्किन एज अ विंडो टू हेल्थ म्हणून विशयारी आमकां माहिती दिलेले डॉक्टर के नरेंद्र कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. धन्यवाद. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.